दृष्टी जीवरक्षकांची मागणी आसा, एक तर तांकां पर्यटन खात्या अंतर्गत ना तर पर्यटन महामंडळा खाला घेवचे म्हण। आदले जे कोण काम करीत आयल्या तांकां जीटीडीसीन ना तर पर्यटन खात्यान भरती करून घेवचे आनी हे काम जायना तर मंत्र्यान आपले खातें सोडचें अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष किरण कांदोळकरान मागणी केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर। जे लायफ गार्ड आहा आनी हे लायफ गार्डांनी फाटल्या कांय वर्सांक गोंयांत जे पर्यटन येता किंवा आमचे गोंयकार आसतले जे बुडोवन जेंचे मरण जाता किंवा बुडटा तांकां बरे तरेन तेंच्यांनी वाटायिल्लें आहा हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा। हांव आमदार आसतनासून त्या पयलीं सुद्दां हांवें खूब फावटी पयले ते हेजे कडेन कॅझिनोच्या फुडल्यान थंयसर बसलेले एकदां जायते फावट तेंच्यांनी स्ट्रायकार गेले, जायते फावट तांकां आश्वासनां दिलीं, पूण म्हाका दिसता आयज मेरेन तेंचेर अन्याय जाता। आतां ते सांगता ते प्रमाणे तेंच्याच तोंडांसून हांवें आयकलां की आतां ते हांगासर आहा म्हटल्यार स्ट्रायकाक बसल्या, ते रोटेशन करून स्ट्रायकाक बसलेले आहा 50-50 जाण, कोविडाक लागून आसत किंवा बाकीच्या गोश्टींक लागून आसत, पण तेंच्या जाग्यार भायल्या लंबाण्यांक हाडून ह्या डिपार्टमेंटान किंवा तेंच्या कॉन्ट्रॅक्टरान तांकां थंय आयज लायफ गार्ड म्हणून दवरलेले आहा। दृष्टी हे कंपनीन तांची जी मागणी आहा की आयदर तांकां ट्युरिजम डिपार्टमेंटान घेवचें नाल्यार ट्युरिजम कॉर्पोरेशनान घेवचें। ट्युरिजम कॉर्पोरेशनान घेवपाक पॉसिबल आहा, सरकारान फाटले फावटीचे 10,000 नोकऱ्यो काडटा म्हटल्या तेंचेंय म्हणणें म्हाकाय मान्य आहा, कित्याक आमी सुद्दां त्याच विचारांचे आहा। सरकारान ज्यो नोकऱ्यो काडटा म्हटल्यार तांकां पयलीं घेवचे, जे कितले 250 लोक आहा किंवा तेज्याहून सुबेस आहा जे पयलींसून कामाक आहा तांकां डायरेक्ट रिक्रुटमेंट करचे। तेंची इंटरव्यू, कित्याक कोणाची एज जाल्ली आसतली, कोणाच्यो बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो, तेंची इंटरव्यू घेवपाची सद्याक गरज ना म्हाज्या हिसपान। ते बरे फीट एंड फायन आहा कारण ते डेली पेंवपी, डेली उदकान आसपी मनीस, सो तेंची एक्सरसायज आनी तेंची फिजिकल ते ऑलमोस्ट फीट आसतले, हातून मात्तूय दुबाव ना। जर ट्युरिजम मिनिस्टराक किंवा जीटीडीसीच्या चेअरमॅनाक हें पॉसिबल जायना जाल्यार ताणें आपलें खातें सोडचें।